आयज 10-17 वरांक आमकां आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयलें की हाऊस कॉट फायर एट प्रिमियर वाडो खोर्जुयेम. सो इमिडिएटली आमी आमचो म्हापसा कंट्रोल आमी टर्न आउट केलो. इमिडिएट पॉयंटार आयल्यार वी नॅरो रोड येवपाक चान्सीस ना. सो आमी आमची दिल्ली वॉचेस कनेक्टेड केली, 5-6 वॉच कनेक्टेड केले आणि वॉटर रिसोर्स घेतलो आणि एंगेज केल्या उपरांत पयलीं निरीक्षण आमी पयलीं चेकआउट केलें. लायट चेकआउट केली पयलीं जाल्यार लायट पळयता जाल्यार ऑफ जाल्ली, स्विच ऑफ जाल्ली. सो फायर फायटींग सायड बाय सायड फायर ऑपरेशन स्टार्ट जालें. इमिडिएटली आमी 2 LPG रेस्क्यू केले आणि त्यान टोटली फुल्ली फायर वॉज आमी कॉमेन्स केली आणि आफ्टर सम टायम द फायर अंडर कंट्रोल. सो हे कॉल द रिइन्फोर्स वेंट फ्रॉम द Bicholi fire station and they come immediately at this fire incident point. कॉज कितें आशिल्लो उज्याचो? Cause it may be a short circuit due to the pump, water pump. लॉस म्हणजे काय तर किचन रूम आशिल्लो साधारण 18/3 असो, म्हणजे साधारण 21 स्क्वेअर मीटर असो. लॉक करून त्याचो फायर इन गटर्स. इंजरी म्हणजे माझे फायर फायटर काम करता असं इंजर्ड जालो तो अशोक गोळवेकर. ओनर जो आसा पळय हेचो तो फिलीप वास म्हणून तो आणि त्याची केअरटेकर कोण तरी सविता म्हणून आशिल्ली, ती हांगा आशिल्ली ह्या पॉयंटाचेर शेतीचें वर्किंग चालू आशिल्लें आणि तिका उजो पयलो आयडेंटिफायड जालो की ती म्हणटा तिच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे तो उजो तिने जो पयला तो वॉटर पंपाक पयलो उजो लागलो आणि त्यानंतर तो घराक गेलो. टायल्स इज कॉलॅप्स when they entered in the fire fighting operation. So suddenly the wooden pole is collapsed and then tiles is in, so minor injuries is there. So now I admit him in the hospital. हांव येयला ते सकाळचे येऊन गेलेले हांगा. तेन्ना ते सगळे माझे हांव काम करून गेलेले. मोटर ऑन ऑफ बी करून गेले, वयताना ऑफ करून गेलेले. मागीर म्हाका कळले अशें उजो लागला म्हणून. येऊन पळयत जाल्यार मोटर हा थिसूरनीच खरें हांव मोटर ऑन ऑफ करून गेलेले खरें मोटर हा थिसूरनीच उजो कसो दिसूंक लागलो तितलेच. मागीर कितें कितें इक्विपमेंट भितूर आहा ते म्हाका कळलेले ते हांवें सांगले. खूब कितें कितें मशीन, वॉशिंग मशीन, इन्व्हर्टर, गिजर, पंप, मोटर पंप अशें कितें कितें आसलें.